नमस्कार. हांव इंजिनियरिंगान तो खंयचे ब्रांच वेंचू म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलो आसा कीर्ती कामत. कीर्ती सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग एंड मॅनेजमेंटान तूं IS तूं इंजिनियरिंग करता आसा. कीर्ती तुका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. थँक्यू अक्का. कीर्ती तूं इन्फॉर्मेशन सायन्सान तूं इंजिनियरिंग करता म्हणून कसा डिसायड केलें? सान आसतना घर कडेन अण्णा थंयच्यान कंप्युटर पळयतान जावो नेवें आमी मुवीसान तुकी पळयता आसता ती कोणें हांव इंजिनियर म्हणून सांगतना हांव ऑफिसा वता, हांव कंप्युटरा येद्रा बसून काम करता. सो त्या एक रिती क्युरियोसिटी जनरेट जाता आशिल्ली सान आसतना. सो लेखता आशिल्ली कसो करता हांणी कंप्युटरा येद्रा बसून ते टायप करतना म्हणून तेची क्युरियोसिटी मुखारसून गेली म्हाका एक इंट्रस्ट अशी जाल्लें. हायस्कुला वतना पुरा आयकुचें सुरू केली आमी मोबायल यूज करचे, एप्लिकेशन्स ते इंजिनियर्साना करचे, वेबसायट ते इंजिनियर्साना करचे. तेदान मना गेलें ओ म्हाकाय तशी कोर का, हांवें तेश पुरा कंप्युटरा येद्रा बसून कोर का म्हणून पुरा मना वच्चें आशिल्लें. सो मुखारसून गेलें म्हाका ताजे बगे तेच इंट्रस्टारी हांव सोदिता चमकली. सो तेदान म्हाका कसो सांगली ती म्हणा कंप्युटर सायन्स नेवे इन्फॉर्मेशन सायन्स घेतला रे तुका त्या पुरा कोर येता. सो त्या रिजनाक हांव इन्फॉर्मेशन सायन्स घेतली. ओके. तू सांगला वरीची ते कंप्युटर सायन्स और इन्फॉर्मेशन सायन्स घेतल्या ते कोरी येतं म्हणून सांगला. सो एक बेसिकली कसं डिफरन्स असता एक CS इंजिनियरिंग के IS इंजिनियरिंग ब्रांचाक? कंप्युटर सायन्स इंजिनियरिंगान तूं मोस्टली तांणी यूजिंग टेक्नॉलॉजी कशी प्रॉब्लेम सॉल्व करूं येता म्हणजे फोकस करता ती. इन्फॉर्मेशन सायन्साक येताना युजली इन्फॉर्मेशन यूज करून कशी प्रॉब्लेम सॉल्व करूं येता म्हणून सांगचे. ते सिंपल जावन सांगता म्हळ्यार आमी पुरा आयकून आसता ती युजली आमी इन्फॉर्मेशन सायन्साक आनी कंप्युटर सायन्सा डिफरन्स कसो नाही म्हणटाना लास्ट तुमी सेमेस्टरा वता नुक 2 सब्जेक्ट विंगड. सो ते 2 सब्जेक्ट कंप्युटर सायन्साचे कसं शिकता ती ते मोर टुवर्ड्स टेक्नॉलॉजिकल सायड. आम्ही कसं शिकता ती लास्ट 2 सब्जेक्ट दॅट इज मोर टुवर्ड्स इन्फॉर्मेटिकल सायड. सो दॅट इज लायक द डिफरन्स बिटवीन इन्फॉर्मेशन सायन्स अँड कंप्युटर सायन्स. ओके. सो तू आता एक इन्फॉर्मेशन सायन्स ब्रांच घेतला रे इंजिनियरिंगान तू कसं कसं सब्जेक्ट्स असता शिकूक? आम्ही आता फर्स्ट इयर पुरा जनक जेनरिक त्या पुरा जनक गोतस आम्ही प्रत्येक सब्जेक्ट शिकूंक येतात. सो फर्स्ट इयरान तू आमकां बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामींग आसून आसता, C प्रोग्रामींग आसता. सो सेकंड इयर आयले नंतर आमगेल कोर सब्जेक्ट्स आमकां इंट्रोड्यूस करूंक मातशें. आतां आमी गुगलांत कसकी सोद दिता ती नेक्स्ट टायम आमी अर्द सोद दिताना आमकां ते रेकमेंड करता. सो त्या पुरा कशें जाता म्हळ्यार आल्गोरिदम्स म्हणून तितले कॉम्प्लेक्स लेवल शिकूंक जाल्यार आमकां बेसिक्स जायना. सो त्या बेसिक्स आमगेल कोर सब्जेक्टांत आमकां मेळटा. फॉर एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर्स अँड आल्गोरिथम्स म्हणून एक सब्जेक्ट आसा तातूंत तुका आल्गोरिथम्सा बगे सांगताची डिझायन अँड एनालिसीस ऑफ आल्गोरिथम म्हणून त्या पुरा सेकंड इयरांत अशी सब्जेक्ट. आनी आतां एक कंपनीक जॉयन जालें त्या वाडी प्रोजेक्टा वयर काम करूं आसता. सो त्या प्रोजेक्टाक एक लायफ सायकल म्हणून आसता. सो त्या पुरा आमकां करचें सॉफ्टवेअर इंजिनियरिंग म्हणजे एक सब्जेक्ट आरी तशी आमगेल कंप्युटर हार्डवेअर रिलेटेड ऑपरेटींग सिस्टम म्हणून आसता. सो त्या कशी वर्क जाता त्या पुरा आमगेल्या सेकंड इयरांत अशें सब्जेक्ट्स. थर्ड इयर आयले म्हाका कसं जाता म्हणून मोर टुवर्ड्स डोमेन वता ते म्हळ्यार वेब डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार वेब डेव्हलपमेंट मागीर नेटवर्क्स म्हळ्यार आमगेले आतां आमी ईमेल पेटयता ती ते कशी वर्क जाता बॅकग्रावंडारी म्हणून पुरा कळचें आमकां नेटवर्कींग सब्जेक्ट सांगू. सो त्या तुमकां कंप्युटर नेटवर्क्स म्हणजे एक थर्ड इयर सब्जेक्ट आसा तांतू कळटा. ते नयशी आमकां फायल स्ट्रक्चर्स म्हणून आनी DBMS म्हळ्यार डेटाबेज मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणून एक सब्जेक्ट आसा तांतू आमगेल डेटा एक एप्लिकेशनांत कशी स्टोर जावन आसता म्हणजे पुरा आयडिया दिता. सो थर्ड इयरांत इट इज मोस्टली रिलेटेड टू आमगेल डोमेन. सो डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स आमकां थर्ड इयरांत शिकूंक मेळटा. सो ते आमगेले सो एट दी एंड आमकां विंगड टेक्निकल प्रोफायल्स आमगेले डेवलप जाता. ओके. ह्या पुरा शिकून इन्फॉर्मेशन सायन्स इंजिनियर जातरी सो मुखार कसं स्कोप आसता ह्या ब्रांचाक? हांव सांगेल म्हाका हेची विंगड टेक्निकल प्रोफायल आमी डेवलप करता म्हणून. सो आमी शिकेल सब्जेक्टान तूं आमकां एक कसं म्हळ्यार आमी वेब डेव्हलपर जावेत. वेब डेव्हलपर म्हळ्यार ते आमी फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट करूं येता म्हणून. सो बॅक एंड एज वेल एज फ्रंट एंड. त्या नयशी मोबायल एप्लिकेशन डेव्हलपर जावचे ऑप्शनय आसा. डेटा एनालिस्ट जावेत. इवन आमी आतां इतले इन्फॉर्मेशन टेक्निकल सब्जेक्ट शिकूनय आमकां बिझनेस रिलेटेड ऑपॉर्च्युनिटीज बरें मेळटा. सो बिझनेस रिलेटेड प्रोफायल्साकय आमकां ऑप्ट करूं जाता. बट युजली आमी टेक्निकल इथे वता म्हणून आमी शिकेल सब्जेक्ट्स आमकां यूज येता म्हणजे रिजनाक. सो आनी सायट रिलायबिलिटी इंजिनियरिंग त्या प्रोफायल त्या डोमेनाकय वचचें येता. सो ते तितले स्कोप म्हणून सांगता.
ओके. कीर्ती, तू आज आमगेलो हांगे येऊन तुका लायक IAS ब्रांच घेतला रे, कसं कसं कोरयेत मुखारी आणि कसं कसं शिकू मेळटा म्हणून पुरा आमकां सांगला. तुका हांव देव बरें करूं म्हणून सांगता. तशीची आमगेलो हा कार्यक्रम पळयल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं.